and anxiety in the minds of the people of Goa with regard to the recent case of deaths of tigers in the state and the action taken by the government in safeguarding the lives of these animals and residents of the area by tackling the issue of human-wildlife conflict. एलिफंट कॉरिडॉरांत गेला आणि तांणी एलिफंट कॉरिडॉरांत कितें केलां 3x3 सारको सरावंडींग एरियेक नालो कसो तयार केला म्हणजे ते देऊन वयर चडूं शकना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा आमचे कडेन जावचे ना ह्यो गोश्टी आमी तकलेन दवरुया पूण वाय नॉट वी शूड ट्राय फॉर दॅट. Clear cut case of destroying of wildlife and the national animal. Now who is responsible for it? Kai action na? Are we going to say what Bob Churchill says? Gayen waga mal gayen wagan gaye malmud wagan yan chodishni वा शिराक कर म्हणटा रे चेंचना एक मिनिट तुका तरी कशें आसा हांव कितें उलयलें तेजें चिंत तूं कशें आसा जाल्यार हांव उलयलें तेजें चिंत. म्हाका कशें आसा हांव उलयता स्पीकर सर म्हाका कशें आसा हांव उलयता गाय जो तर मेली तेका कॉम्पन्सेशन दिन तेका शिफ्ट करपा जाय आसलें इमिजिएटली. इतले जाण रेडी आसत विलिंगली जाल्यार वी आर रेडी टू शिफ्ट देम. हें काम जें आसा हें ऑलरेडी आमी चालू केलें. शक्यतो MOF मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचो मदत घेवन आमी बाउंड्रीज डिमार्केट करून ज्या ज्या जाग्यार विलेजीस आसा त्यो बाउंड्रीज पयलीं डिमार्केट करता. हाज्या फुडें म्हणजे ज्या ज्या टायगर डेथ जाली ताज्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त केल्या आनी अगेन द फ्लोर ऑफ द हावस जी घडे डिपार्टमेंटा कडल्यान काही चूक जाल्या आसत हांव ना म्हणना पण अशा पद्दतीची चूक परत डिपार्टमेंटा कडल्यान केन्नाच जावची न्ही हाजी इन्स्ट्रक्शन्स आमी दिल्या आनी फुडें ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ हें करपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट सगळी प्रिकॉशन्स घेतली हाजे हांव एश्युरन्स दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस.